एकटी माशी पुढे माशी पुढे एक स्टेप ओके. आय एम ॲडव्होकेट फिओना रॉड्रिक्स आणि आम्ही आगोंदाच्या नेला व सगळो आमचो गांवचो लोक हो जो आसा तो कम्युनिटी जाग्यांचेर घर बांदून रावता आणि अशी लोक की काल पोरच्यान रावता त्यांचे पूर्वज एटलीस्ट 2-3 जनरेशन्स पासून तेन्नाच्यान सान ह्या जाग्यार तेमी घर बांदून रावतात. आता जाल्ले कितें आहा कसलेंय कितें काम करपा जाय जाल्यार आमकां कांयच आमच्या हातीन एक कागद आसना, एक डॉक्युमेंट आमचे कडेन ना की आमी बाबा हिंगा आसा आणि ह्या डॉक्युमेंटाचेर आमी कितें कोणा कडेन परमिशन मागतात ऑथॉरिटीजां कडेन. आमकां परमिशन मेळना कित्याक म्हणटा तुमी कम्युनिटी जाग्यार रावता आणि आमच्यान तुमकां दिवपा जायना. जाल्यार आमच्या पुर्वजांनी हे त्रास काडले, आमच्या भुरग्यांनी पासून हे त्रास काडले आणि आमचे जायते लोक आहा, आमचो जाणटे लोक आहा हिंगा ती म्हणटा आमच्या भुरग्यां पासून हे त्रास काडपा पडटले. आतां आमी मुखार सरला फक्त एक प्रपोजल घेवन सरा मुखार गव्हर्मेंटा मुखार की आमची ह्या कम्युनिटीन जे आमी रावता घरां ती मातशी आमकां रेग्युलरायज करून दिवची म्हण. ऑपोजिशनान जे लोक आसात ते खूब बोवाळ करता आणि बरें आमचें काम जावपाचें सर आमचो मुखार सरता, गव्हर्मेंट मुखार सरता करपाक. ऑपोजिशन आहा ते विजय सरदेसाय आमी चोयता हे दिसा बोवाळ करता, आरजी म्हण आसा ते बोवाळ करता, तांकां ग्रावंड रियालिटी कांयच खबर ना. आमी हिंगा सर म्हणटा आमी गोंयकारांक प्रोटेक्ट करता पूण हिंगा जाता दुसरेच, ह्यो सगल्यो अडचणी काडटा आनी आमची कांयच कामां जायना. तेका लागून आमची तुमचे कडेन एक विनंती आहा की आमची मातशी ही घरां आहा ती रेग्युलरायज करून दिवची आणि फ्युचराक आमच्या लोकांक हे त्रास पडचे न्हू. आमी परत कोर्टांनी धांवता. हायकोर्टान पयर थोडी आमी 78 पेटिशन्स आमची हे जाला अलाव जाला आणि परतून त्यो मॅटर्स आमचो रिमांड जाला टू द एडमिनिस्ट्रेटर टू डिसायड ऑन मॅरिट्स. बट अजून कितें जाता तेंच जाता, प्रोसिजर कांयच फॉलो जायना सारको आणि परत त्योच ऑर्डरी जाता, तेच नोटीस येता आणि आमी कोर्टांनीच भोंवत आसता. सो तेका लागून आमी आयज सगळीं मुखार सरल्या येयला आनीकूय खूब लोक येयत आहा आमचो जाल्यार सगळीं येवन आतां मातशें एक रिक्वेस्ट करता सरा कडेन आमची ही घरां आमकां रेग्युलरायज करून दिवचो, एक अमेंडमेंट हाडचो आणि आमची ही घरां रेग्युलरायज जावची. कितली घरां ती टोटल कितली घरां आसा? आमची टोटल नियरली मोर देन 500 आमची घरां आहा थिंगा, मोर देन 500 आसा. आणि नोटिसीस सगळ्यांक येल्या? नोटिसीस थोड्यांक येता थोड्यांक येना, इन बॅचीस नोटिसीस येता ते बॅचिजान येता. एक लॉट येता तेंकां आसता एक नोटीस येता आणि थोड्या दिसांनी मागीर आनी लॉट आहा तेंकां थोड्या हे कोत्ता नोटीस काडटा. एक टायमार इन्स्पेक्शन म्हण जाल्लें तें म्हण खंयच्या बेसिसाचेर ऑन वॉट ग्राउंड दे हॅड कंडक्टेड दॅट इन्स्पेक्शन दॅट ऑल्सो वी डोंट नो. आमी फक्त वयता, आमचो लोक कितें करतालो फक्त वयतालो, सायन मारताले येताले, ते रोजनामाचेर पासून कितें बरयल्लें आसता तें तांकां खबर आसना. आतां त्यो फायली चॅक केले जाल्यार नथींग इज इन देयर फेवर. ते म्हणटा आमी आमचे कडेन कितें हाऊस टॅक्स हे आहा ते लायिल्लें आहा, तिंगा कांयच आसना. फायली चॅक केले जाल्यार कांयच आसना फायलींग, तेंचे फक्त सिग्नेचर मारल्यो आसता. तिंगा आसता तेंच्यांनी रिप्लाय दिवपाक आमी तांकां टायम दिल्लो पूण रिप्लायान तेमी कांयच एविडन्स आनी प्रूफ तेमी फर्निश करूं ना. हेजेर ती वयता सायन मारता येता. हे भशेन आमच्या लोकांक ते कांयच समजना. आतां हो मातसो इश्यू जो आहलो तो फाटल्या दिसांनी हायकोर्टान वचोन मातसो सगलो लोक मुखार सरलो की हे कितले तेंप पासून आतां चलतले जाल्यार हेजेर मातसो एक आमकां एक आन्सर आमकां मेळचो. हेका लागून आमी सगळीं मुखार सरलीं आसा. सर आता 5 तारखेर डेझंबराच्या मातसो फुडें एडमिशन आहा एक स्टेप 5 तारखेर डेझंबराच्या फक्त आमकां एडमिशन हितून आपयलाय या येता डिसेंबर डिसेंबर 5 तारखेर. सो तेका लागून हांव सराका विनंती करता तेज्या पयलीं आमकां कितें तरी फीडबॅक दिन आमकां सगळें सांबाळचें म्हणून. आमी नीट गोंयकार, आमी मूळ पासून आमचे माय पाय थिंगाच आसले. आमी आई उलोवनी आई उलय गेली थंयच राव. आमी आतां आमची जाणटी आमगे माय मांव जाणटी मनशां थिंग रावतालीं आनी आतां आमकां इतलीं वर्सां जालीं, आमी आतां इतलीं वर्सां काडलीं, आमगे आतां भुरगीं जालीं, भुरग्यांक नातरां लग्न केलें. तरी आसतना आमकां तेच त्रास पयलीं जो आमी काडटाले ते आमी तशेंच काडीत आसाय. तशें म्हूण सर आमकां इतलेंच मागताय तुजे कडेन आमकां हेजे नंतर पण आमगे नातरां कितें हें जावचें न्हू, तीं तरी सुखी उरचीं म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती करताय. नातरां त्रास जावचे न्हू, आमगे भुरग्यान काडले, आमगे माय मावान काडले, आमी काडटाय आतां आनी तांकां जावचें न्हू. इतल्याच खातीर आमी तुमचे कडेन इतल्या सगळ्या लोकांक आमगेल्या सांबाळचें आनी तुवेंच आमकां वाट दाखोवची इतली म्हणून तुजे कडेन आमी आतां इतली पयसान येयलाय. आमी आज मुद्दाम सरा फुड्यान रिक्वेस्ट करपाक आयला. हांव नंदकिशोर देसाय, हांव लोकल थिंगचो. हांव जे आतां पळय कितें घर काडलां तें म्हाजे आजी पंजा खूब आसली पयलीं. मागीर हांवें नळी जोणकार कोमुदाचो जोणकार काय न्हू जोणकार आहा तूं जोणकार ना तूं थंयचो गांवकार. हय गांवकार. तर ती खूब मागीर हांवें नळी घातले आनीक मुखार कितें पत्रे घातले अशें करून करता. पण
जेन्ना आमी थंय रावताले तेन्ना आमकां ती कोमुल्दाद काय कसली जमीन म्हणून खबर ना. आमी आमची जमीन म्हणून पळय रावताले आनी कोमुल्दादी एक्चुअली ती कोमुल्दाद म्हणून खबर ना. आनी आतां हाली ती कोमुल्दाद सोदीत येयला आनी तांकां जशी भांगरा कोंबडी ताची मेळटा तशी तेतूंतल्यान आतां मेळों लागला. तेन्ना ते लोकां आनी पळयना उज घालतात आनी कितें तुगे फायल मोट्टो म्हणटा तुगे पर मोट्टो म्हणटा फक्त ही भिरांत दाखयतात. आनी आमी सगळे इतले लोक पळय आसात ते फक्त न्हिदनात, जागी रावता रातीन सुद्दां, इतले ते आमकां त्रास करतात. पण आमी नीज गोंयकार थिंगचे. ही जमीन खरें म्हणल्यार आमचे आजी पजे सगळे हांकां खबर आहा की गोरू चरताले, गोरवां खातीर ते जमीन राखीव आसली. आनी आतां आमची गोरवां आयना आनी गोरवां ते वचपाक सुद्दां वाट ना. आमकां निदान आतां वचपाक वाट ना, इतले ते तंग करतात. वय केल्या म्हळ्यार मोडून उडयतात, इतले हें करतात. आनीक सांगपा म्हटल्यार आमकां सरान आतां खंयच्यान तरी एक आदार करून दिवन तेतून आमकां जे आतां घरपळे आहा ती रेगुलर करून दिवन आमकां एक आदार दिवचो. ह्या खातीर आमी आतां कमी म्हटल्यार हिंगा लोक कमी येयला. आमी खूब लोक आसात तरी कमी लोक येयलात. तो वेळ मातसो कमी पडला आमकां म्हणून. तरी आमची रिक्वेस्ट इतलीच आसा की आमकां कितेंय तरी सरान आदार दिवचो. हेच खातीर आमी ह्या मागणे खातीर हांगा आयलात. विरोधी जे कोण पळय कितें उलयतात ते आमकां कांय स्पश्ट खबर ना आनीक आमी तेंचेर कांय उलोवंकय शकनाय चड अशें. पूण विरोधी उलयतातच. पण सराक सगळी खबर आसतली. सरान तेजेर तोडगे काडून आमकां जाता तितले बेगीन हे मरणांतल्यान वाटोवचें इतलेंच आमकां आमी सरा कडेन मागतात. देव बरें करूं. हांव फातिमा रॉड्रिगीस एक्स सरपंच आगोंदा. आयज जायती वर्सां जालीं चोयता हांव. 40 आनी 6 वर्सां जालीं हांव थिंगा आसल्यार. आनी आमी चडशी हिंगा हाजीर आहाय ती रेंद्रां आनी नुस्तें मारपी. कित्याक तांकां ताकत ना घरां काडून भायर इकती घेवन. आनी सदां ती आमी ल्हान आमी रेंद्र म्हणटरी ल्हान आतां ल्हान म्हणून हांव कित्याक आतां ट्युरिजम इल्ली इल्ली आमी व्हडली जालें. पूण आमगेली खोंप्यो आहाय तितल्यो खोंप्योच आहाय. कोणाले 1-2 घरां व्हडलीं आहाय जें करूंक आतां भुरगीं लॉजाताय ते खोंपी रावंक. आनी हे कोमदादी लागून आमकां एक चिरो लायता जाल्यार आमगे व्हडलो इश्यू जाता, येताय मोडटाय. 2010 उज घालून आमगे खोंप्यो आमगे घरां जे फ्रूट आमी काडलोलो इतली मिनत करून आमी आमकां रोडोन दुकानी झोरी करून आमी उदक वतालीं त्या माडांक घालून. ते माड आमगे कातून सामके सत्यानाश केलो 2010. आज पासून हांगा सामकें हें बसता, दूख लागता. आनी आतां आमी ते पोतून घालून आतां आमकां नाल्ल मेळटाय. आनी हे भाशेन आमी सगळीं गरीब मनशां. हांव आतां गरीब म्हणना कित्याक त्या तेंपार आमच्यांनी 1 किलो तांदूळ हाडून जायनासले. असली परिस्थिती काडटाली आमी रेंद्रां. आनी आमगे जाय तिका नुस्तें मारपी आनी कोयत्यो बिट्यो करपी आदोळे बिदोळे करपी वो लोक थिंगा कोमदादी चड आनी चड आसा. तर हांव रिक्वेस्ट करता सरा कडेन, सर वावुरता आनी हांव म्हणटा देवा मागण्यान सर आमगेलें गव्हर्मेंटा हें करून ही आमगेलीं घरां आमकां बरे भाशेन रावपाक रेगुलायज करून दितालो म्हण. थँक्यू सर. सर आमी इतले आहा ते सगळे तयार आहाय. ज्या ह्या कायद्याचेर कोण विरोध येयलो जाय तूं आमी सगळे मोर्चा करून हे ऑपोजिशनाचे घरा वचून रावतले. आहाय तुमी सगळे? सगळे आहाय? आमी हे फाटी सोडपा नाय. तुवें आमकां राती एक काल आमकां एड दिल्ले त्या एडाचेर इतले लोक पावले सर हिंगा तुगे इतले ल्हान एड दोन. सो तुगे सपोर्ट जाय आमकां आनी सगळे आमी डायरेक्ट आमी थिंग वयतले. कोण आमचे विरोध येता तेजेर कोण जावं तो तुगे गव्हर्मेंटा मनीस जावं ना तुगे तो आसून आबोग रावपा ना. कित्याक वी आर फ्रस्ट्रेट सर. वी आर फ्रस्ट्रेट. कित्याक दीस रात कोमुल्दाद देर इज नो हे सोल्युशन. सो हांव तुका मागता सगळ्या हेजेर तुवें तोंड काडून आमकां सांबाळचें. गुड इवनिंग सर. आता आमगे आईन सांगले त्या प्रमाणे आम्ही आता इतली वर्ष झाली आमकां पळय पार्टी अतेरा येस आम्ही आता इतली वर्ष जाली. म्हाका आता 63 वर्स जाली. हांव सिनियर सिटीजन. ते आईन सांगले त्या प्रमाणे आमी बीन तेच लुगाराचेर आहाय. आता इतलो लोक आमगे घरा जाली आता 30-35 इयर्स. आनीक आमची माय पाय मरण गेली आनी आतां भुरगीं जालीं. आतां भुरग्यांची तीं आतां व्हड जालीं. आनीक अशें करून हे भाशेन आमी त्या कोमुल्दाद लुगाराचेर आहाय. पूण खरें सांगपा म्हळ्यार आमगे त्या सरान सांगलें तशें आमकां खबर नासलें ती कोमुल्दाद अशें म्हूण. आमगेलें घर आतां आमगेलें लुगार अशें म्हूण आमी आतां इतली वर्सां जालीं त्या घरान रावताय. आनी कितें तो रिपेरींग करूंक गेलो जाल्यार फाटीं कोमुल्दाद लागता. येता ह्या रोखडें मोडपा येताय.
पण आमी आतां इतलो लोक येयला तुका एक उपकार मागपाक आनी आमकां कोणाय भाशेन तो आमी रावता तो लुगार लिगलायज करून दिवचो आनी ही आमकां आमची तुजे लागीं विनंती इतलेंच. आमकां पळय आमकां हांव कैतान फर्नांडीस हांव कैतान फर्नांडीस आगोंदा कराशीर मळा रावता. आगोंदा कराशीर मळा रावता आनी थिंगा हांव रावता म्हळ्यार म्हाजो पाय येयल्लो 68 थिंगा म्हणटरीच थिंगा आमी विमान रावले सुसेगाद रावले. आज थिंगा सिट्युएशन अशें जाला की देवान आमकां वयर काडीत हाडले वयर पावले आनी आमी कितें केलें थिंगा खूब केलें म्हणटकीर आतां कितें दिसता आमी कितें आनी कितें गुचें जाल्यार कितें करून थिंगा वयतलो थिंगा कोमदादीचे मनीस येताय हो म्हणटकीर हें आमकां खूब त्रास जाताय. म्हणटकीर आमगेली ती लिगलायज केली जाल्यार आमच्यानी कितें करूं जाता न्हू. हें आतां तुका पांय पडोंक येयलाय आमचे कडेन म्हणटकीर तुवें हेतून मातशें लक्ष घालचें इतलेंच. थँक्यू. हांवें ज्या पद्दतीन कोमुदादींतलीं घरां ही आतां न्ही तर ताणें आतां सांगलें की 1968 आपूण आपली झोपडी बांदलेली म्हणून थंयसर हट बांदलेली म्हणून. म्हाका दिसता आगोंदा काणकोणाच्यानूच मोर दॅन 300 लोक आज आपली घरां रेग्युलरायजेशन करची हें सांगपाक म्हाका म्हज्या बंगल्यार आयल्यात. म्हाका खरोखरूच म्हणजे वायट दिसता कारण तेंच्यांनी आपल्या कश्टाच्या पयशांनी म्हणजे सिन्स फ्रॉम द 1961 टू टील डेट ती आई आतां उलयताली तिजें 3रे जनरेशन ताजे हांगासर आतां 3रे जनरेशन अशा पिडयान पिडयो थंयसर रावतात आनी तेंची ल्हानशें घर आशिल्लें आज तेंच्यांनी खंय तरी परमनंट घर बांदलां. कोणी तरी येवन तेजेर एखादी केस घालप. तांचे एडवोकेटूय तुमचे कडेन उलयले ताणें सांगलें की कंटिन्युअसली दे आर फायटींग इन कोर्ट. 71 घराचेर स्टे मेळ्ळा उरलेल्यांचेर स्टे चालू आहा. जवळपास 500 घरां म्हणजे जे नीज गोंयकार तुमी सगळ्यांनी पळयले आसतले प्रत्येका कडेन पळयल्या उपरांत हांगा खंय जातीचो धर्माचो आनी हेजो हें ना. ओके इतके जर लोक आमचे थंय रावता आसत जाल्यार ती सरकारान एखाद्या वेळी बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी झोपडपट्टी जी आसा पळय न्हू आनी भायरसून येयल्ले लोक आहा तेंची घरां रेग्युलरायज करूंक सोदता. म्हाजी ती इच्छा ना. मूळ गोंयकार आमचो जो एवढो गेल्या 1961 पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान पोर्तुगीज गेले बट आयजूय बी जर तेंच्यांनी बांदलेल्या घराचेर सदांच कोण जर गदा घेवन येता म्हणजे आयज मोडटलो आनी फाल्यां मोडटलो हें जर आसत जाल्यार तांकां न्हीद कशी पडटली. त्या जाणट्यांनी जाल्यार आमकां घरांत त्या न्हीद पडना म्हणजे कितलो वायट प्रसंग हो. आनी त्या गोंयकारांची घरां जर आमी रेग्युलरायज करपाचें उतारूच उलयलां जाल्यार थोड्या जाणांच्या पोटान दुखोंक लागला. कित्याक म्हणून म्हाका खबर ना. हांगासर मतांचो प्रश्न ना हांगा गोंयकाराच्या घराचो प्रश्न आसा आनी निदान म्हणजे म्हाका दिसता हांव मुख्यमंत्री आसतना ती घरां रेग्युलरायज जावची हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी कायद्यान जर बदल करपाक जाय आसत जाल्यार तो कायद्यान बदल करचो पडटलो. डेली उठून म्हणजे तेंची 3 जनरेशनां जालीं तेंच्यांनी आपली पूर्ण पुंजी त्या घराक लायल्या आनी त्या घर आयज जर कोण मोडपाक गेलो कोणाचें घर मोडप हें केदें व्हडलें हें आसा. हायकोर्ट शेवटी इल्लिगल म्हणटा उपरांत ती ऑर्डर दिवन सुट्टलो. शेवटी हायकोर्टाची ऑर्डर सरकारा कडेन केन्ना येता तेन्ना आमकांय वायट दिसता एखाद्याचें घर मोडपाक पण हायकोर्टाच्या ऑर्डरी फुडें चलना. बट त्या हायकोर्टाच्या ऑर्डरी जर चॅलेंज करता आसत तर आमकां काही कायद्यान बदल करचे पडटले. म्हाका दिसता तेकाच लागून पयरचो म्हजो स्टेटमेंट क्लियर कट आशिल्लो आनी तेच पळोवन ते सगळे लोक तांकां एक आशा निर्माण जाली की हय बाबा सरकारा कडल्यान कितें तरी कायद्यान बदल जावन आमकां परमनंटली हाजेर सोल्युशन मेळपाक जाय. तांच्या एडवोकेटान रायटली एक्सप्लेन केलें. लाखांनी रुपया इंडिविज्युअली तेंच्यांनी केसीक मोडल्या आतां पर्यंत म्हणजे कंटिन्युअसली सेशन कोर्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परत हाय कोर्ट आनी तरी सुद्दां परत सुप्रीम कोर्टान वचप. म्हाका दिसता हें योग्य न्ही. सरकार म्हणून आमचें कर्तव्य तांकां घरां त्या कायद्यांत बदल करून रेग्युलरायज करून दिवप. कारण एका काणकोणांतल्यान जर 500 लोक आज बंगल्यार पावता आसत जाल्यार 11 तालुके उरले आनी 11 तालुक्यांनी म्हाका दिसता अशेंच म्हणजे सगळे आमचे नीज गोंयकार आसतलो कोण तरी 10% आसतलो हांव ना म्हणना. 10% कोण तरी भायरसून केन्ना तरी आतां 90 बी दिवन बांदलें आसतलें बट हेंच्या सगळ्यांनी घरां बांदल्या की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळपास 70च्या पयलीं म्हणजे तेंच्या कडल्यान आतां कळटा त्या प्रमाणे 1970च्या पयलीं खंय तरी येवन तेंच्यांनी त्या जाग्यार आपलें घर बांदलां ते रावता आनी दीस इज 3rd जनरेशन ते रावता
सरकाराचो हेतू क्लियर आसा. सरकाराक दिसता की मूळ गोंयकाराचें घर हें ताका परत एकदा रेग्युलरायज करून दिवपाक जाय. तेणी आपल्या पयशान बांदलां. आमी म्हणटा आमी हांगा 20 पॉयंट प्रोग्राम करता, तांकां परत 20 पॉयंट प्रोग्रामान घर बांदपाक दिता, आमी वेगवेगळे योजना काडटा, आमी घर बांदपाक सबसिडीज दिता. आनी ते जर आसत जाल्यार वाय नॉट तेंच्यांनी बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन कित्याक दिवचें न्ही. आनी त्या बांदलेल्या घराक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर म्हणजे म्हाजो स्पश्ट उद्देश स्पश्ट आसा. आनी आमी जें म्हटलां की जर म्हणजे अमेंडमेंट हाडचे पडले आसत जाल्यार अमेंडमेंट हाडून तांकां प्रोटेक्शन दिवपाचें काम हें सरकार करतलें. आमी पूर्णता ह्या सगळ्या लोकांच्या फाटल्यान सरकार उबें आसतलें आनी जाय तो बदल करून तांकां घर हें तेंचें रेग्युलरायज करून दिवपा खातीर म्हणजे रेव्हेन्यू कायद्यातूय आनी कोमुनिदाच्या कायद्यानूय दोनूय कडेन बदल करून तेंची घरां जी आसा ती रेग्युलर तांकां करून दिवपा खातीर जे निदान तेंच्या फुडल्या जनरेशनाक तरी तेंच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे सुशेगाद त्या घरांत बाबा ते केन्नाच मोडचे ना हेजी तांकां शाश्वती मेळपाक जाय आनी तीच घेवपाक ते हांगासर आयल्या. निश्चित रित्या हांव तांकां टायम टू टायम तेंचे एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन तांकां आफोवन एजी आनी बाकी सगळ्यांच्या बरोबर बसून तितून जो अमेंडमेंट करपाक जाय तो अमेंडमेंट करून तेंच्या घरा रेग्युलरायज करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. हांव इतकेच तांकां एश्युरन्स आयच्या दिसा दिता. कोण इन्स्टिगेट करता कोमुनिदादी की तांकां घरां मोडची म्हणून? प्रत्येक कडलो कोमुनिदाचो आहा पळय न्ही रे हे वेगळे आसताले. म्हाका सांगता हांव तेजेर उलयना, हांव उलयलो न्ही रे जाल्यार हांव उलयता म्हणटा तुमी ताका विचारात की खंयचे कोण इन्स्टिगेट करता आनी कितें करता. तुमी तांकां विचारल्यार बरें जातलें. हांव म्हणटा जाल्यार मागीर हांव उलयता म्हणटालें. सो विंटर सेशनान हो अमेंडमेंट येतलो विंटर सेशन. ह्या जाग्याचेर आमी रावपाक लागल्याक आमी अशे त्रास सोंसले ते आनी सांगपा सारकी न्हू. खूब सोंसले आमी. चलोन वचपा वाट नासली ती रान तें काट्यांचेर आमचें रक्त सुद्दां त्या जमनीर सांडलाय. सर एक कमिटी कमुनिदादी येयली तो आपण कायदे घेवन येता. हय 3 वर्सांनी हे कंटिन्यूस आहा चालू प्रोग्राम रिसायकलिंग. कमिटी चेंज जाली दुसरी ते घेतले ताब्यात घेवन येता जालें तोंडाक कितें पडलें काबार मागीर परत तुका मेस. सो देर इज नो पीस ऑफ मायंड. लेखी काय ना आतां पळय आमगेलो लेखी काय ना रस्तो आसा आमगेलो आपलो म्हणटा 41 दॅट्स फायन. आमी रावताय आतां आमकां तो 1000 मिटर एक प्लॉट दिल्लो तो 1000 600 केलो आनी पयलीं वर्सा एकलो म्हाजे फुडें आयला. हां आतां कोमुनिदादी कायदे चेंज जाले तो 600 आहा तो 300 करूंक जाय. सर 300 आनी कोणाक दिता तो. अनेक एक मनशाक 300 म्हणला जाल्यार एक मनीस 56,000 घेवन थिंगा कमुनिदाद जागो तो तेका हे लागना रोल लागना तो कशें तेका 50,000 मेळ्ळो एक मनशाक. हो कमुनिदादी तेका जागो 56,000 त्या मनशाक कसो चेंज जालो. त्या मनशा म्हणल्यारच ते कोमुनिदादीचे मनीस भायले कोमुनिदादीचे मनीस तांकां हजारांनी जमीन मेळटा हजारांनी आनी आमकां 300-400 मेळना. तर एक रियल सारकें रियल एक दोतोर विंटर सेशनान तुमी हो अमेंडमेंट विंटर सेशनान हाडटले. येता त्या सेशनाक अमेंडमेंट हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आहा आनी येता त्या सेशनान म्हाका दिसता ताका लागून सगळ्या कोमुनिदादींनीय बी तांच्यांनी लक्ष दिवचें की इतक्या मोठ्या प्रमाणात लोकांक जर तो अफेक्ट जाता आसत जाल्यार येता त्या सेशनान आमी सरकार हो अमेंडमेंट जो आहा तो मूव करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. कारण शेवटी म्हाजें इतकेंच म्हणणें आहा की कोमुनिदादचे जे अटर्नी कोमुनिदादची जी कमिटी आसा तेंच्यांनी माणुसकीच्या दृश्टीन पळोवचें. कारण आतां 500 लोकांची घरां मोडप एका काणकोणांत. ताज्या भायर सालिगांव आयली, पेडण्यान आयले, हळदोण्यान आयले. हळदोण्यान खुद्द आसा. हळदोण्यान जवळपास 300 लोकांची घरां डेमोलिशन आयल्या. म्हणजे प्रत्येक कडेन घरां डेमोलिशन जाता तेन्ना आमी उग्गी रावतले काय कितें हे चलचें ना. त्या खातीर म्हाका दिसता म्हाजें रिक्वेस्ट आसा तेंच्या सगळ्यांच्या वतीन कोमुनिदादीकूय रिक्वेस्ट आसा की तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें. आमी तुमकां आनी कोणाक जागा दिया म्हणत ना. म्हाजें सरळ म्हणणें बंद करात. लोकांक एनक्रोच करूंक दिवं नाका. हेज्या फुडें लोकांनी एनक्रोच आतां करता आसत तांकां आडया. सरकार वयल्यान तुमकां सपोर्ट करतले. तुमची जागा प्रोटेक्ट करा. बट आसा जेंच्यांनी 40 वर्सां पयलीं घरां बांदल्या 50 वर्सां पयलीं घरां बांदल्या तांकां तरी निदान आतां सोडपाक जाय. वॉट एवर द थिंग्स तुमचे जर कितें नॉमिनल फीस घेवपाक जाय आसत ते बाबडे ती दिवपाक तयार आहा वन टायम. ती दिवन वन टायम सोपयात बट तो विशय काबार करात. कारण नॉमिनल फीस ते ना म्हणनात ते सुद्दां अजुनूय बी नॉमिनल फीस नॉमिनल कितें पयशे भरपाक जाय ते कोमुनिदादीकूय भरतात सरकाराकूय भरूंक जाल्यार सरकाराकूय बाबडे भरतात. पण म्हाका दिसता आमी इतर बाकी सगळ्या जाणांक म्हणजे घर बांदपाक सुद्दां पयशे दिता सरकार ताच्या ऐवजी ते उलट आनी कोमुनिदादीक पयशे दिवपाक तयार आहा. ह्या सगळ्या विशयाचेर कोमुनिदादींतल्या सगळ्या म्हणजे पुराय गोंयभर आसलेल्या कोमुनिदादी
निदान इतके तरी म्हणजे आमी ताका म्हणटा ज्यांच्याकडे लँड बँक आहा पयलीं आनी ज्यांनी जांकां गोंयकार नीज गोंयकार ज्याच्याकडे 300 स्क्वेअर मीटर बाबड्याकडे जागो ना 200 स्क्वेअर मीटर जागो ना त्या जागेन तेंच्यांनी घर बांदलां हे खंय वयतले तेंची आज इतक्या जणांची घरां मोडली जाल्यार तेंच्यांनी खंय वचप आनी सरकार इतक्या जणांक परत जागा खंय दितलो तेकाच लागून माझी रिक्वेस्ट आहा त्यांच्या सगळ्यांच्या वतीन की कोम्युनिटींनी असल्या अशा पद्धतीचे अमेंडमेंट जो आम्ही सरकार हाडपाक सोदता तेका सहकार्य करचे इतकेच माझे म्हणणे थँक्यू चला अनेक विषयांचा आहे चला